आजचे जे ऑफिस उघडे गेला आम्ही कारण हांव पयलो बिरेस्तारा येतालो जेन्ना बीजेपी कॅन्डिडेटांका दिलो आल्लेकर तो निवडून आयलो कळ्ळें म्हणून आमी मातशे फाटीं उरले आमचे कार्य चालू आसलेलेंच पण फाटीं उरले ऑफिसांनी दवरूना कारण फाल्यां नाजाल्यार हांव ताका टक्कर दिता अशें कोण तरी सांगपाक नाजाल्यार बीजेपीच्या अगेन्स्ट हांव वावरता अशें उलोवंक शकता आमी बीजेपीचे आतां हांवें पळयलें की गेली 4 वर्सां ह्या मतदारसंघाचें लुकसाण जालें ह्या मतदारसंघाक वाली नसल्या कारण जाल्लें आहा इतलें जें हांवें ह्या मतदारसंघात आमी जी मेहनत घेवन आमी जें कार्य केलें ह्या मतदारसंघात तें कार्य फुडें व्हरपी हांगा आमकां कोण मेळूंक ना सारको कॅन्डिडेट जो बीजेपीचो सो तेज्या खातीर आतां हें परत इलेक्शन येता आनी त्या इलेक्शनाक हांव रावपाचें हांवें ठरयलेलें आहा म्हाज्या लोकांनी ठरयलेलें आहा की बाबू फुडें हाडपाचो म्हणून हें ऑफिस परत आमी चालू केलां आमच्या लोकांक ज्या लोकांक समज फॉर्मेलिटीज करपाक जाय समज आतां इन्कम सर्टिफिकेट काडपाक जाय रेजिडेंट सर्टिफिकेट काडपाक जाय ओबीसी सर्टिफिकेट काडपाक जाय ह्यो सर्टिफिकेटी काडपाक जाय तांकां एप्लिकेशन तांकां सगळे फॉर्मेलिटीज आधार कार्ड कोणाक करपाक जाय कोणाक गृह आधार मेळपाक जाय कोणाक पेन्शनां मेळपाक जाय ही कामां आमची चालूच आसलेली गेली 20-25 वर्सां कळ्ळें तुका ती कामां फुडें व्हरपा खातीर हें ऑफिस केलां आनी हें ऑफिस आतां म्युनिसिपालिटी इलेक्शन बी आहा तेजे भितर म्हाका ती हांवें टक्कर नाका कारण म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक बी हांव पडचो ना भितर आनी तेज्या खातीर म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जाल्या उपरांत हांव ऑफिशियल हें ऑफिसाचें उद्घाटन करतलो आनी तेन्ना आमंत्रण आमी सगळ्यांक पक्क्या पेडण्याक दितले हें ऑफिस जावपाचें कारण इतलेंच की हो आमदार जो आसा तो खंय तरी फाटीं उरला तेज्या खातीर आमी हो मुवमेंट चालू केल्लो आनी आमी फुडें रावतले आतां कितें जालां हें पळोवपाक गेल्यार की काही लोकांचे आमदार म्हटल्यार धंदो जाला आमदार म्हटल्यार धंदो आमदारा खातीर पयशे मोडपाचे आनी मागीर जोडपाचे अशें काहींचे जे आल्लेकर आज जें काम करता पळय तें आज उदाहरण कळ्ळें तुका कारण ते लोक समज आमदारीक पयशे मोडल्यात आनी ते आतां जोडपाक जाय त्या लोकांची आनी कामां कितें करतले सद्या पयलीं धंदो पळयतले करपा खातीर हांव उबो रावलो नेचर म्हणटा तें एम्प्लॉयमेंट नोकऱ्यो हे आमच्या हर एक भुरग्यांक मेळपाक जाय कारण तशी आज ह्या मतदारसंघात तसो डेव्हलपमेंट हांवें हाडलेलो आहा आनी तसो ह्या मतदारसंघात आज जो एक कोटी जी जागा एक्वायर केल्या पळय तेजे भितरल्यान जे प्रोजेक्ट येतले नाल्यार आनी कितें येतले तेजो बेनिफीट आमच्या लोकांक आज मेळपाक जाय बाबू कन्सर्न आमदार आसात तुमी त्याच आमदाराच्या पार्टीन आसात जाल्यार तुमकां बीजेपी तुमकां तिकीट दितली हांव तिकेटीचेर वचना मागीर तुमी तिकेटीचेर अजून हांवें डिसिजन घेवना तिकेट म्हणटी लास्ट आतां कार्य काम करपाक जाय आज हांव भायर सरला तो कित्या खातीर की ह्या आमदारा कडेन कांय जायना म्हणून भायर सरला पार्टी तुमचेर दबाव घालचे ना की कन्सर्न आमचो आमदार आसा न्हू तुमी काम कित्याक घ्या तेन्ना विचार करपाक जाता तेन्ना विचार म्हाजो दुसरो आसता तेन्ना पळया न्ही पयलीं पार्टीन तें डिसिजन तरी घेवन दी ह्या लोकांनी जो म्हाका निवडून दिला 4 फावटी ती पार्टी म्हणून दिवना जंय जंय हांव गेला थंय थंय काम केलां अरे बीजेपी भितर हांव आयल्लो तेन्ना हांवें तीन मजली ब्रिज बांदलो काँग्रेस भितर आयलो तेन्ना थर्मास ब्रिज बांदलो अशे रितीन काम केलां ही हायवे दीस पडटा तुका बीजेपी कडल्यान करून घेतले आमी हायवे म्हणटा ती काँग्रेस आसतना पास जाल्ली सगळी आख्खी हायवे पण बीजेपींतल्यान आमकां हांवें पर्रीकराक स्वता सपोर्ट केलो की आमी ह्या मुवमेंट करया आनी लोकांक रिक्वेस्ट करून हे सगळे जाग काडले आनी हायवे स्टेशन जाल्ली आहा हायवे बिवे बेश्टी येवना ह्या हेच्या भितर आमच्या पेडण्याच्या लोकांनी सॅक्रिफायस केल्लें आहा बाबा हे सगळें बरोबर आसा पण जेन्ना आमदार आसा त्या आमदाराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना तुमी काम करतले तेन्ना पार्टी तुमचेर खंय तरी एक्शन घेतली अशा टायमाचेर तुमची एक्शन फुडली कितें आसतली एक्शनाचेर हांव वचून हांवें एक्शनाचेर भिवन हांवें काम केलां हांव ह्या मतदारसंघान हांव झडझडीत हांव कामच करीत आयिल्लो आहा ह्या मतदारसंघाची चॅलेंजीस तशी घेतली हांवें काम पळयात आनी वोट करात म्हणून जेन्ना 99 जेन्ना आयलो पळय मेथर तूं एक रिपोर्टर आसतलो आनी बाकीचे आसतले कार्ड हिस्ट्री की ह्या मतदारसंघात कितें आसलेलें
ती एक चॅलेंज असलेली म्हाका की ह्या मतदारसंघाचे काम करपा जाल्यार लोक म्हाका लागीं धरतात. फाल्यां सकाळी जर बीजेपीन जर ना जर दिली तिकीट जाल्यार इंडिपेंडन्स रावतले. ना हांव तें तुका सांगना इतले बेगीन. तें लास्ट मुमेंट कितें आहा मुमेंट म्हणटा जेन्ना म्हाजें काम आहा तें चालू दवरतलो आनी तें काम हांवें करून दाखयलेलें आहा. लोकांचो विश्वास आहा आनी लोक म्हाका सांगतले बाबा अशें ना अशें डिसिजन घे आमी घेतले. बाबू आता झेडपी इलेक्शन जाल्लेलें आसा. हय. सो झेडपी इलेक्शन तुमी इतलें काम करूनय तुमचो कॅन्डिडेट पडलो कित्या खातीर? झेडपी इलेक्शनाक म्हाका पार्टीन खूब रिक्वेस्ट केलो की झेडपी इलेक्शनाक बाबू तुजो विड्रॉ कर म्हणून. हांवें म्हणलें ना म्हाजो 100% कॅन्डिडेट आनी तुमी बरोबर रावल्यार 100% जाता. पण तेंच्यांनी कोणा आनी तरी उतर दिलो. पण हांव म्हाजे कॅन्डिडेटाक कुशीन काडूंक शकना. आमी एक पाटी उतर दिली म्हणजे उतराचे आमी ठाम रावपी मनीस आनी त्या कॅन्डिडेटाक लोकांनी सपोर्टूय दिलो सारको. तेंच्या बरोबरच हांव आयलो न्ही. 3,000 जी मतां पडल्यात ती सारकी तेका म्हाका आनी त्या दुसऱ्या आनी कॅन्डिडेट म्हणजे बरोबर पडलेली आहा. सो हेजे भितर म्हाका कांय ना. लोकांनी सिर्फ 4 दिसां भितर 4च दीस काम केलें हांवें. तेजे वयर ना. हांव कोणाच्या घरा भितर सुद्दां पावना पण लोकांनी रिस्पॉन्स दिलो. आता जो येयला बाबू ही गरज आहा लोकांक. हे आमकां 4 वर्सान आयच्या ह्या आमदारान दाखोवन दिला की बाबूची खरी गरज आहा म्हणून. खंयच्याय प्रसंगाक मेलो समज कोणाचें लग्न असलें कित्याकूय पावता बाबू. आनी म्हणून आनी कसलेंय काम व्हर कित्याकूय व्हर केन्ना कोणाक फोन लावंक सांग बाबू तेजे कडेन फोन आहा फोन दिता दिलो रोकडो फोन लायता ऑफिसराक सोमतो इमिडिएट तुजें काम.